come to seek your face. We have come to seek you. Tukasulong kami alam. Tusyaship ang sudong kami alam. Tuang kasay. Tuang kasay. Tukaslago namin chiniyasa. Tuang kasay. Chakalis to Jesus. Our heart belongs to you. Everyone, lift up your voices. Atmenani sodal tu kabuzuk ami alam. Rahimata bara awozana rakita desita shnabuna mahatakara sitelegi amamata. Oh, rahasebere, let heaven be open today on this earth. So look to sound the eyes are cheer. Heaven be open. Abahamara Sitamarota. Ingrenetu Mahashamata Rahasebere. Hallelujah. So swar is sounding. So swar sounding. Kalokasatu itu so swar sounding. Abba, lebehatora yase. Begin to speak. Aha Shabaha. Begin to speak the word. Begin to speak the language. Surgici Pasha Uloy. Uloy Surgici Pasha. Chiteman Tukadili Asa. Tukabusog kami alam. Tukasulong kami alam. Tujamukamor solong kami alam. Shabaya Barasudelena. Yeshua. I feel His presence. I feel His presence. You're here, in our midst, you're here. Oh, tuasay, ajirasay. Abaha baraha sitabaha, zahota mahata rahita bahara, zemahata baraha senta makora, bashkare etisha bahota bahie maruma. My God, touch us.
tu cadine basta. Hallelujah. Chisutu, what could die? Ochapa could die. Isminta could die. Karo kadu swar. Chisu, tu utmoso de. Tu utmoso de. Chisutu, what could die? Ochapa could die. Karo kadu swar. Jesus, who's also dead, who's also dead, who I I'm a chain on there, tu capire basta, tu capire basta, who I
Chocolate,
Do
Hallelujah. So itanakos ni mo ni ashina mo ya murigache. Aparasi de leneka. Amasha masha bareketeya. Hallelujah. Oh glory. Oh glory to you, Jesus. Woo. Oh, it's so beautiful, beautiful. Oh, so beautiful. So beautiful you are. So beautiful you are. You are the word from the beginning. One with God, the Lord Most High. The hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Kitli sundor tena, kitli sundor tena, kitli sundor tena, mucha Jesus. Kitli sundor tena, kitli sundor tena, kitli sundor tena, mucha Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Just open your hands. We'll worship Him. Jesus, and as we worship Him, there will be a release of angels. There will be a release of angels as we worship. आज पड़वे release आता, so शतामी तक का आराधन करो. Yes, 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 yes. Kailan sawi na tuka, kailan sansa na tuka, tu chode na kabhi mere जीवन की डोर हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे. तेरे प्यारे बाहों में भी था, मैं खोया रहूंगा. तू भला है जान कर भी था, गहरी सांसें मैं लूंगा.
तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, मेरे जीवन की डोर। हमेशा मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ तू बना रहे, तू बना रहे, तू बना रहे। तेरे प्यारे बाहों में बिता, तेरे प्यारे बाहों में बिता, मैं खोया रहूंगा। तू बना है एक जान घर बिता, गहरी सांस मैं लूंगा। Can you sing it with me? तेरी प्यारी बाहों में, तेरे प्यारे बाहों में बिता, मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है, एक जान घर बिता, गहरी सांस मैं लूंगा. Jenna तुझ्या जिवितांत तुका त्रास जाता, तू उगडास कर तुकाच की म्हजो देव म्हजो कितलो मोग करता. म्हज्या देवान म्हाका केन्नाच सांगलें. Remind yourself. Somebody needs to tell yourself that. Somebody needs to encourage yourself. My God loves me. तू तुकाच उगडास कर, म्हजो देव म्हजेर इतलो मोग करता. ते जायते पावटी आमी विसरता. My God loves me. My God loves me. Oh, my God loves me. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright because my daddy loves me. My appa loves me. My papa loves me. My father loves me. Mazo Diyo, mazo mokota. Mazo kapoy, mazo mokota. Oh, Yeshua. You love me, you love me, you love me. You love me, you love me, you love me. You love me, Daddy. Oh, you love me, my Daddy, my Father, my God. You love me, Jesus. Abaharahize. Abarasine meto kora vesedeya. Abarasile reyesine yahoda. My Daddy loves me. My Jesus loves me. My Abba loves me. My Papa loves me. Abarahota manterehize deya. Come on, lift up your voices. Let heaven be open over us. Your eyes closed. Your eyes closed. Your hands lifted. Come on, lift up your voices. Sorgukta Zambia Zagachin. Hallelujah. 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 Lift up your voices. Hallelujah. Sorgukta Zambi. Sorgukta Zambi. Come on, let angels come. Oh, let angels come and
सांस में तेरी बनाई, तेरी दया का गवारा होगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह बनूंगा। तेरी प्यारी माँ में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांस में लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांस में लूंगा। इसी तरह के जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवारा होगा। जाना मैंने तेरे प्यार से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। तेरे प्यारे पाँव में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांस में लूंगा। तेरे प्यारे पाँव में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला तेरे प्यारे पाँव में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला जान कर पिता गहरी सांस में लूंगा। Yes, God. He's here at this moment. Jesus is here right now. Jesus aila ya sagar. Jesus aila ya sagar. Tacha aji ponto unubotale. Tachi pekoni tacha angachir. Tachi ocha pataja chivikan. The Lord is stirring you up, touching your spirit. Daughter of God, arise and shine, for your light has come. Ut prakashit za uswadan bor tuझा ऊस वाढायला
देवाची महिमा तुझी देवनाया. Arise, daughters of God. Arise, sons of God. Arise, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Baru amante. Very soon you will lift up your voice. Very soon you will lift up your voice and you will shout the praises of God. Begis tuझा ताळो तू पाडतले आणि तुझ्या तोंडातल्या देवाची स्तुती आरकायतली. तुझ्या तोंडातल्या देवाची जाणवाय पावतली जोरी सारखे. एके जोरी भाषेत स्वर्गीची जाणवाय तुझ्या तोंडातल्या बाहेर सोडतली. No longer you will say you are oppressed by the devil. No longer you will talk about the works of the devil. तू सैतानाची कार्याची उलवचे ना. तू देवाची जाणवायचे उलवतले. तू देवाची पदवी कितली आसा म्हणटले. You will say how great is my God. Let the anointing flow. Let the anointing flow. Let the anointing flow. Emahato, ikrabato katabaroka tekete, ekatarabakase, shabatorokoto. Hallelujah. Sinemata ha 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 rebesete. Shabala hoto rahaya semelato rahate mede. Ay 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 ay. Shaba, leke. Woo! Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, Lord God. Hallelujah. My God, somebody's getting healed right now. Depression is leaving you right now. Depression is leaving her. Angela, the Lord is healing you. The Lord is healing you. Hallelujah. Barati, masto, banto, barro, shebele. Soy gonna carry you to Tommy. Soy gonna carry you to Tommy. Jesus Channavan. Hallelujah. My God. Hallelujah. Soy gonna carry you to Tommy. My God. Raise up your altars, daughters of God. Let every demonic altar be destroyed. In the name of Jesus. Shaba, lebe. Oh. Chains breaking, I hear the 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 chains breaking, I see fire falling, I hear the chains breaking, I see fire falling, I hear the chains breaking, I hear the Lord is calling, I hear the Lord is calling, I hear the Lord is calling to his people, he's calling. Hey Hasir, hey Hasir, hey Hasir. Hey हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर. एक क्लैप अपनी स्टोरी हंसता. हर एक को अपनी अपनी कहानी है.
और परमेश्वर हर एक की कहानी में है एक एक अच्छी स्टोरी है आणि ही स्टोरी भितर तुझं देव असा ओ सगळे सस्वता understands you, loves you, takes care of you. Oh, संसार सस्वना त्यांना तुझं देव तुका सस्वता. Oh yes, my God. सारे जहां का बादशाह आकर मुझ में बस गया, आकर मुझ में बस गया. शान और शौकत से भरा खुद जैसा मुझको है किया. सारे जहां का बादशाह, सारे जहां का बादशाह आकर मुझ में बस गया, आकर मुझ में बस गया. शान और शौकत से, शान और शौकत से भरा खुद जैसा मुझको है किया. है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर. Oh yes. संसार जायते म्हणटलो, संसार जायते उलयतलो तुका, पूण तुजी स्टोरी तांकां खबर ना. जायतीं जाणां तुका बोटां दाखयतलीं, तुजें जजमेंट पास करतलीं, केपाडां करतलीं. पूण जेजू म्हणटा हांव आयलो तुका लागून, तुज्या जाग्यार हांव मेलो, तुजी सजा हांवें घेतली. आतां जरी तर कोण तुका कितें म्हणटा ती म्हाका म्हणटा, जरी तर कोण तुजेर लुती उडयता ती म्हजेर उडयता. तुजी लॉज हांवें घेतली, तुका मोहिमेन हांवें बोल्ले, तुजे श्राप हांवें घेतले, तुका आशीर्वाद हांवें दिलो. ओ बाशांते दुनिया सुनाती जब सजा यीशु ने ली मेरी जगह. जब मुझ में कुछ भी ना रहा, स्वर्ग का वारिस है किया. दुनिया सुनाती जब सजा यीशु ने ली मेरी जगह. जब मुझ में कुछ भी ना रहा, स्वर्ग का वारिस है किया. है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर. मेरी कहानी में तू है हाजिर. शाहों का शाह तू है खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला. तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा. शाहों का शाह तू है खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला. तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा. हजारों ज़ुबानें
है खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तकदीर है सबसे ऊंचा शाहों का शाह तू है खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तकदीर है सबसे ऊंचा once again शाहों का शाह तू है खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तकदीर है सबसे ऊंचा once again sing it शाहों का शाह तू है खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तकदीर है सबसे ऊंचा हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तो पवित्र है हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है हालेलुया हालेलुया Jesus, you deserve to go now, Sonia. Azara, give you more of the something, Sonia. Oh, hallelujah, Sonia, Chibo Formato. Jesus, do a glass, Somi. Jesus, do a glass, Tony. Jesus, do a glass, Son Mondar. Do your machine and God now. Sonia, Jesus. Oh, Rabashek and Rebecca. Rebanasia and Kotska Rebecca. Open your mouth to declare your name, Jesus. Oh, Lord. Hey. Oh. Ooh. Hey.
can hear what I'm hearing, you sing what I'm singing. Can you hear what I'm hearing? There's a release of angels. There's a release of angels. Open your hands. Hatong tikar. Hands paniwag ito. Ike. 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 Come on, lift your hands. Eyes closed. Worship with the angels. Worship with the angels. Worship with the angels. Lift your voices. Lift your voices. Awas ito. Awas ito. Yeshua. Elias.
wants us to fall in love with Him. When you are in love, you will not think of anything else. He's the lover of your soul. Fall in love with Him. त्याच्या मोगात पड. तो मोग मोगी तो तुझा. तुझी नोंदार ताचेर घाल. त्याचो मोग कर. इतलेच ताका जाय. That's all. He will take care of everything else. तो सगळे सांभाळटलो. Just love Him. Love, love, love. Love Jesus. जाना मैंने तेरे प्रेम के बढ़कर ना कोई उत्तर. तेरे सवाल मेरे सवालों का हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवारा होगा. जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर. मेरे सवालों का हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवारा होगा. तेरी प्यारी बाहों में बिता मैं खोया रहूंगा. तू भला है जान कर पिता गहरी सांस में लूंगा. तेरी प्यारी बाहों में बिता मैं खोया रहूंगा. तू भला है जान कर पिता गहरी सांस में लूंगा. You may be seated in His presence. Keep playing, keep playing. worship.
this place. Heavenly presence going. Heavenly presence. Thank you, Holy Spirit. Whatever will happen here, Lord, let it be you. Nothing of the flesh. Only your spirit. Only your spirit. Strip away all that is of the flesh. Consume with your holy fire. Consume with your holy fire. All that's of the flesh. All that's of the evil. Let your people gaze upon you. Consume us. Consume us. Fill my mouth with your words. As I speak, you speak through my vocal cords. तुलोय सोन्या तुझ्या भुरग्याकडे बांदपास तुटोनी आयस अचेपण कडोनी आयस सुटका मेळोनी तुझ्या भुरग्याक. I pray that you will raise up worshippers in this place, people that will worship you and honor you, Lord, for who you are. Raise them up, Lord, to become strong, mighty prayer warriors. A mighty army. Raise them up to know that they are not ordinary people. एक only force तयार कर सोन्या. ह्या सगळ्या चर्ची आयला. जेसू एक only force तयार कर की तुझी भुरगी झुजतली. That they will fight. Yes. My God. It's power today. It's power today. I'm telling you, I feel it. It's power today. It's power. It's power. It's power. It's power today. Oh, Rahibete. It's power today. Oh, Rahizinato. It's power. Woo! It's power today. Jesus. I can feel the anointing. Receive your healing. Receive your healing. Receive it. Receive it, brother. Receive your healing, brother. Receive, receive, receive. Receive. I don't have to lay my hands on you. I don't have to lay my hands on you because Jesus is touching you right now. Receive, 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 receive. Receive, 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 receive. It's the power of the Holy Spirit. Receive, receive, receive. Ooh. Jesus, it's you, Lord.
Oh, my God. Yeah. Oh. It's time, Lord, for sons and daughters to rise up. That we no longer will talk about what the devil is doing, but we will talk about what God is doing. देवाचं कितें करता तें उलोवचें ना आमी, पण जेजून कितें केलां आनी जेजू कितें करता तेंच आमी उलयतलीं. आमच्या तोंडांतल्यान देवाची जाणबाय भायर सरतली. The wisdom of God will come from our mouth. Because there is power in your words, you will speak the words of God. What God is saying is what you will say. देव कितें उलयता तेंच तुवें उलोवंक जाय. Awake and arise. Awake and arise. This is the true church. The church is not a building. The church is not a building. It is a spiritual building of living stones. Jivet Mator, that is you. Raise them up. Raise them up, Lord. Pillars in the house of God. Come back. Come back. Raise them up. Pillars in the house of God. Is moving people beyond religion. We did not know God when we followed religion, but Jesus loved us. He came to us and entered into a covenant with us. देवान आमच्या बरोबर एक करार केलो जेजूच्या रक्ता उदिशी आणि आमका आपल्या बरोबर एक संबंध घडून आणलो. Hallelujah. He's moving, he's breaking the walls of religion. धर्माचे वंटी जेजू मोठलो. He's going to break those walls of religion. Your वंटी जो आमका एकामेका कडसून separate करता. Your वंटी तो मोठलो. देवाची भुरगीं आमी सगळीं एकूच रगत आसा आमचे भितर आनी जेजून आपल्या रगतान आमचे मेले रगत धुवून काडले आनी आमकां बापा कडेन एक सोयरी करून हाडली. He has made us one. It's time to stand up for the truth. My God.
wants to make you so strong. He wants to make you so strong. तो तुम्हाला इतकं स्ट्रॉंग करून सुद्धा किचनला तो तुझ्या घरात बिकत सुद्धा तू तुझ्या प्रॉपर्टी बिकत सुद्धा तुझं किती असा तुम सैतानाचे My God, let me go. That fire of God is such a fire that when you walk into those places, they have to bow down to you, not you bow down to them. O pavitra uso, sa devan tuka dila, pavitra agnecha uso, जेव्हा तू चलता त्याने तुझ्या सरकारी बागाव घालून जाय. तू त्यांच्या सरकारी बागाव घालशील ना. सैतानाचे पदवी तू भिवशील ना. You can't hold yourself at this moment. I know you cannot hold yourself. I know you cannot hold yourself. Yes. Ora hindi barabat. preparing you तुझी तयारी जाता पुढे किती जाऊची असं ताका लागून तुझी तयारी जाता this fire just doesn't come it comes for a purpose there is a purpose for this fire there is a purpose for the anointing chain. I break every chain on MARGAO's life. I break every chain on MARGAO's life in the name of Jesus. And the Lord is touching that daddy. He's praying for his son. I'm telling you, he's praying for his son. And God is touching his son. And God is breaking the chains.
Focus on Jesus. Focus on Jesus. Focus on Jesus. तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का हर सांस में तेरी बड़ाई तेरी दया का गवाह रहूंगा हालेलुया तेरे प्यारे बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा तू बुलाए जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा तेरे प्यारे बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा तू भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा देव आपले कार्य किधर करता जाना तुका दाखवता की तोच सोडतो धर्मन and he's not letting me lay my hands on people because people should not look at me, they should look at Jesus. तो जीवो दियो. That's the kind of power he's feeling of it. I got a sermon to preach. But half the sermon is preached already. By the power and the anointing of God. He's preaching it here. He's preaching it here. You know, Psalms 115 verse 16. It says, the heavens, even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. The heaven, even the heavens, so heaven, you know, there are many heavens, not just one heaven. Heaven and many heavens belong to the Lord. Okay? Sorg देवान स्वर्ग देवाचे ठिकाण जावन आसा ताचे सिंहासन जावन आसा पण पृथ्वी ताणें मनशाच्या हातीन दिल्या पृथ्वी ताणें मनशाच्या हातीन दिल्या Hallelujah. He has given it to the sons of man. Hallelujah. कित्याक देवान जेन्ना मनशाक रोसलो तेन्ना ताणें अधिकार ताका दिल्लो सगळें ताच्या ताब्यांत केल्लें पण मनशान काडून देवजराच्या हातान सगळे अधिकार दिल्लो पण जेन्ना जेजू आयलो ताणें आमकां अधिकार परत दिलो आनी Luke chapter 10 verse 19 says, Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means harm you. पळे हांव तुका ही पदवी दिता, हांव तुका हो अधिकार दिता. स्वरूप आनी विचूत तुज्या पांयां थळा मोस्तूच्या खातीर. हे स्वरूप आनी विचूत कोण जावन आसा? हे ते सैतानाचे शब्द ज्यो तुका टोंग करता, ज्यो तुका त्रास करता, ज्यो तुका तुज्या जिवितान येतात, हे सगळे तुझ्या पांया ताळा बसतो म्हणजे तुका ताचे वयर ताणें अधिकार दिला. Hallelujah. He has given you the power. The heavens belong to the Lord, but earth he has given to the sons of men. The sons, you know what is sons? The sons means mature people.
Not just children. You know, you can be children where you just come to church and you sit in church and you go back home. To yata फकत बसता आणि घरा वयता. These are called children. आणि तांची भितर काय maturity ना, मोग करून ती नको, एकामेकाक बोगसून ती नको. These are called children. But who are the sons? Sons कोण जावन आसा, जे mature जाले, जे जाणा, जे हांव म्हज्या देवाचे उतर आयकून हांव म्हजे देव सांगता ते उतरा प्रमाणे हांव चलतलो. And then they mature, ती बोगसूंक शिकतात, ती मोग दिवंक शिकतात. You know, they learn to do the will of God and they are called the sons. Hallelujah. आणि तू जाणा की जेन्ना भुरगीं ल्हान आसता तेन्ना भुरग्याच्या हातीन आवय बापूय काडून घराची चावी दिना. Hallelujah. They don't give for the children. कित्याक भुरगीं ती चावी सांबाळूंक नको. भुरगीं ती चावी सांबाळूंक नको आणि they don't give them the bike key in their hand because they are very small आणि ती सांबाळूंक नको. पण जेन्ना सन्स जाता, जेन्ना मॅच्युअर जाता, जेन्ना एजीचो जाता भुरगो आणि तो जाणा कशें कितें सांबाळूंक जाय तेन्ना घराची चावी ते काडून त्या भुरग्याच्या हातान दितले. एंड इवन अडल्ट जाल्या उपरांत सगळे घराची पेपरां त्या भुरग्याच्या नांवार जाता कित्याक तो भुरगो अडल्ट जालो आणि अधिकार सांबाळूंक जाता. तेच भाशेन जशी आमी वाडटात देवाच्या उतरान आणि जेन्ना देव पळयता की आमी मॅच्युअर जाल्यात, आमी वाडल्यात, आमी सन्स जाल्यात, आमी पूत जाल्यात. हालेलुया. तेन्ना की देव आमच्या हातान ती अधिकार दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि जेजून आपल्या शिसांक म्हणले पळय हांव तुमकां अधिकार दिता. नाव ही कॅन ओन्ली गिव वॉट एवर ही हॅज रिसीव्ड. जरी तूं जेजू कडेन नासले ते तुका आनी म्हाका मेळचे नासले. हालेलुया. सो ही हॅज टेकन दॅट अथॉरिटी अँड गिवन इट टू द सन्स ऑफ मॅन. ती तुका दिल्या. इट हॅज बीन गिवन टू यू. Hallelujah. All authority on this earth is given to the church, to the sons. Hallelujah. And put. Lamburgi no put. You are a son. Even if you are a daughter, you are still a son. Are you getting this? Because there is no male and female in the spirit. Hallelujah. There is no male and female in the spirit. Praise the Lord. Because God is using both male and female. His spirit is being poured out upon all the flesh. सगळ्याचेर. सगळ्याचेर पवित्र आत्मा देवान उतरलेलो आसा. Sons and daughters. But you are sons. Even if you are female, there's no gender in the spirit. There's no gender in the spirit. Male, female. Spirit ankaina. Everybody is son. Everybody is son. Put. It is all given to you. But how you are going to run this authority on this earth? Hallelujah. So now you are going to learn, and I pray the Holy Spirit gives me this compact message to you. Hallelujah. Okay. So first of all, you have to raise up your personal altar. Everybody say personal altar. Personal altar means personal vedi. So everybody say vedi. Okay. So ye vedi, and as I'm teaching you on the subject of altars, okay, ye vedi चे तुका शिकवता. Okay. पहिले स्वतः एक वेदी, एक altar जाऊन असा बलिदानाचो जागो. सगळी म्हणा बलिदानाचो जागो. समर्पित करपाचो जागो. म्हूण समर्पित करपाचो जागो. वर्शिप करपाचो जागो. बोगसणे मागपाचो जागो. That is what an altar is. Okay. So जुंचोर बलिदान जाताले. So God had told man that in Exodus chapter 20:24, okay, that म्हाका एक माथीची वेदी घड आणि ज्या जाग्याचेर हांव म्हजें नांव थंयसर उगडास कोत्ता ते ज्या जाग्याचेर म्हजें नांव घेता त्या जाग्याचेर हांव येतलो. हालेलुया. आनी हे आदल्या करारार अशें आसलें आणि मनीस तेन्ना सावन वेदी करीत आसलेत आणि ते बलिदान करीत आसलेत. आणि जेन्ना जेजू आयलो ताणें सगळें ते नवो करार केलो आपल्या रोगतान. हालेलुया. सो पयलींचो जो करार आसलो तो करार जनावरांच्या रोगतान ताणें करार केलेलो. हालेलुया. पण जेन्ना जेजू आयलो, जेजून उंडो घेतलो आणि
जेजून ते पात्र घेतले आणि म्हटले हे जावन आसा मोचे रगत नव्या आणि सासनिक कराराचे हे रगत हालेलुया तुमचे पासत आणि सोमेस मनशा पासत हे वारतले हालेलुया सो जेजून आमचे पासत सगळ्या मनशा पासत आपले रगत वारयले आणि तो खुद बलिदान जालो आणि ताची खुरीस जालो ती वेदी हालेलुया जो असले बलिदानाचो जागो कित्याक ताणें आपल्याकूच बलिदान केले जो असलो समर्पण जावपाचो जागो की ताणें आपल्याक समर्पित केलें बापाक आपले जिवीत ताणें खालतो जालो आनी तो जावन असलो वर्शिपाचो जागो आनी तो आपल्याकूच भेटून बापाक ताणें आराधना केले आपल्या जिवितांतल्यान हालेलुया and that is the altar that Jesus built and now hallelujah now God wants us to encounter him देवाक जाय की आमी ताका मेळोंक जाय he wants us to have a personal encounter with him hallelujah जो मनीस देवाक मेळोंक ना तो अजून पासून वेदी कितें ती नको So I said everybody prays but not everybody has an altar. Everyone prays. The Hindus pray, Muslim pray, Buddhists pray. Everybody prays but they don't have an altar. Are you getting it? सगळी prayer करतात. कोंकणीत हिंदू मुस्लिम सगळी जाणां prayer करतात. पूण ती खरी वेदी कितें ती अजून तांकां खबर ना आनी आमी सगळी तशीच करतालीं. आमी prayer कितें ती नाका आसली आनी आमी जाणासलीं की prayer करप मागणें करप म्हणजे फकत मागप देवा कडेन हें दी पण आता आमकां कळलें की ते मागता ते ऑफकोर्स देव तुका दिता पण अजूनय तुवें वेदी तयार करूंक ना जो मनीस शिव्या देवाक वळखता तो मनीस ताका एक वेदी तयार करता गॉड हालेलुया सी देवान सांगलें म्हाका एक मातयेची वेदी कर कित्याक कशें सांगलें कित्याक देवान मनशाक मातयेचोच घडलो पूण आतां ताका असली वेदी जाय जी सुवास घेता Jesus get a dosli vedi zai hallelujah he wants a breathing earth hallelujah he wants a breathing altar hallelujah he wants you na tu kama thiye gollele hallelujah he wants you ani chenna ee vedi ti deva kolo mata jejun sang devan sangla ki aw त्या जाग्यार येतलो I will come hallelujah but you cannot build an altar to someone you don't know So Smada, tu taka tor olkona, taka vedi koshe bandele because altar is a place of sacrifice, altar is a place of surrender, altar is a place of worship. If you don't know him, how will you worship him? तू ताका वळखना तू तुजी आराधना कशी करतले तू ताका वळखना तर बलिदान कोणाक करता नाव सी जोरीक तोर आमी जिव्या देवाक वळखनान जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमी कोणाक तरी वेदी करतली आनी हाका लागून आमी आमच्या जिवितांत कितली चुकली आनी कितल्या खोट्या जाग्याचेर आमी गेलीं कित्याक आमी जिव्या देवाक वळखनासली देखून आमी खोट्या जाग्याचेर वचून आमी एक वेदी केली कोणेन आपले केस बलिदान केले कोणेन आपले यू नो मेनी थिंग्स बलिदान केले कित्याक ती वळखनासली ती कोणाक वर्शिप करता पळय ती पूण जेन्ना तूं जिव्या देवाक मेळटा when you encounter the presence of God hallelujah and you start to know him tu taka olkota he starts to speak to you and then you say Jesus tu and tujo जीव माझ्या पासत बलिदान केलो आता हांव म्हजें जिवीत तुज्या पासत बलिदान करता आता हांव सगळें म्हजें जिवीत तुका समर्पित करता आनी तुकाच हांव वर्शिप करता so now you are hallelujah now you have become a living altar a breathing altar hallelujah तुझे जीवित झाले एक वेदी because your life is a life of surrender because you are surrendering to him who made you you are surrendering to him who saved you you are surrendering to him who died for you because you know him tu taka olkota tu tuzo mokota tikon tuje जीवित tu taka dita that is called altar hallelujah that is called altar So that's your personal altar. And wherever there is altar, there will always be fire. Zui vedi astali tuzo ruzo astalo. Zui vedi astali tuzo ruzo astalo. So jenna tu tuje जीवित समर्पित करता देवाक. You surrender and tu म्हणटा जेजू माझे आखी जीवित तुझे. Hallelujah. हांव तुकाच वर्शिप करतले. Hallelujah. तुजो टाइम तू दिता, तुजो वेळ तू दिता तुज्या देवाक आणि तू तुज्या देवा मुखार बागाव घालता. तेन्ना तुजी ती वेदी जाता आणि ती वेदीचेर देव तुका मेळोंक येता कित्याक ताणें सांगला I will
will come. And that's what I said. That God wants to make you so strong and He wants to put such a fire in you that when you are walking in your property, when you are going around in your house, those things that are there of the devil, they will get frightened and they will leave your house. They are beyond the outlet. देवाचे शब्द तुटलेलं की त्या तुझ्या भीतर पवित्र उस्वास आहे. It cannot remain, but your life has to become an altar. You can't say my life is an altar and say maka zaite haw kottani. That's not an altar. That's not an altar. Maka zaite haw kottani. Maka zaite haw itali. It's my life. Then you are not having an altar and you will not have power in your life. Your life will be powerless. तुझ्या जीवितान पावर देवाची पोतवी अशी ना. कित्याक तुवें आख्खे तुझे जिवीत समर्पित करूंक ना. म्हाका येत जाय जेन्ना तूं म्हणटा तुज्या जिवितान पावर आसचे. यू बिकम वीक आनी सैतान तुका दुखवतलो आनी तूं पडटलें आनी हे सायडीन दुखवतलो आनी तूं पडटलें. He'll make you dance like a puppet in his hands. But when your life is surrendered, your life is on the rock. So you try to shake you, but you're not shaking. Hallelujah. You're firm to good as a steel as a kita tuji bunyad at the God watching us. Carry that fire. Those days are gone when we used to say, Sister, maka prayer go di. Sister, maka magna book di. Maka magna bathroom zay. Hey, when you have the Holy Spirit with you, He will lead you to pray. Or to lead ko tolo. Tu ja tona rutra gal tolo. Tu ko kare shikru pachi karata magna ko shekorche. Huh? You don't have to say, how do you pray in tongues? You don't have to learn to pray in tongues. Holy Spirit is in you, and at the right time, your mouth will open and you will speak the words of heaven. Hallelujah. You don't learn these things from people. You learn it from the Holy Spirit who lives in you. God is a spirit. Hallelujah. God is a spirit. And takai kud zasli. So in the beginning He made a plan. That any plan kalo. And to janaslo ki apun kud tor bestos elo. Zana bonistaka all kochena because He is a spirit. So taneni kud gyuchi podli. Hallelujah. Akalagon taneni ka akwari to kuswa use kelo. Ani akwar mori cha kushan bitor to ailo. Hallelujah. Ani povitra deo warta deo ek lan burgo zalo. Munis zalo. Ani asonsaran chollo. आणि तुझे भाषेत माझ्या भाषेत त्याच्या भितर रगत नसले कित्याक आम्ही साधारण आमचो जोलम जाला पण जेचो जोलम साधारण न्हय. हालेलुया. जेचो जोलम खेरीत भाषेत जालेलो एक आंकवारीक तो जल्मलो पवित्र आत्म्याची कृपा तिचेर येवन ती घोडबेस जाली. हालेलुया. आणि त्याच्या भितरचे रगत असले ते रगत पवित्र जावन असले. हालेलुया. हे पवित्र रगत तुझे पासून म्हजे पासून व्हरून ताणें आमकां सुटका दिली. पातकातली एकदाच ताणें सुटका दिली. सैतानाच्या हातातले ताणें आमकां साल्वार केले. पण सैतान फट केलो म्हणून आमकां फटी सांगता म्हणून आमकां म्हणटा पळय सैतान तुका कितले त्रास करता पळय देवाचार कितले त्रास करता हें तुका कितें जाता हें तुका कितें जाता आनी आमी दिसभर तें चिंतन आनी आमी आमच्या मनान ही चिंतनां घडयतात. Devil is doing this, devil is doing that, devil is doing this, devil is attacking, devil. Why you giving devil so much of glory? Let that glory go to Jesus. Speak about what Jesus has done. Jesus kine kela. Moje pasod आपले पवित्र बोलीत रगत वारून म्हाका तेणे साल्वार केले. सैतानान म्हज्या जिविताचेर कब्जो केलो पूण ताणें म्हाका साल्वार केले. ताच्या हातांतले म्हाका भायर काडले. He delivered me. Talk about what Jesus has done. Hallelujah. Hallelujah. So your personal encounter with God is important. Everybody prays, but not everybody has met the Lord. सगळी प्रेयर करतात म्हणल्यार सगळ्यांक अजून जेजू मेळोंक ना. ताका लागून तूं ताका कितलेंय सांग ती सोजमूची ना.
कित्याक अजून तांकां जेजू मेळूंक ना. ज्या दिसा जेजू तांकां मेळटलो तेंचे दोळे उक्ते जातले आनी म्हणटले हा आतां म्हाका दिश्टी पडटा आनी तांचे कान उक्ते जातले आनी ते म्हणटा इतलो तेंप तूं म्हाका सांगताले म्हाका सोजमत नासलें आतां म्हाका सोजमलें. Hallelujah. Personal encounter is important. It's your personal altar. Hallelujah. So, at that altar, listen, at that altar, there has to be surrender. So, तुम्ही हे आशा दवरल्या देवाची हे जाय ते जाय हे जाय ते जाय ही सगळी तुवें आशा दवरल्या पूण तिचें काम जायना. पूण तूं येता आनी म्हणटा जेजू सोम्या तुजी खोशी जावं म्हजी न्हय. हांवें मागलां तें म्हाका मेळोंक ना पूण तरी हांव तुजेर ट्रस्ट करतलो. I will still trust. हांव तुजेर पातयेवन रावतलो. Hallelujah. This is what you are going to say. That is called surrender. लोक तुजी केबाणां करतले. केन्ना गो तुजें काम जातलें? केन्ना रे तुजें काम जातलें? केन्ना रे तुजी भुरगीं सारकी जातलीं? केन्ना गो तुजो घोव सोरो सोडटलो? केन्ना गो तो सोरो सिगरेटी सोडटलो? जायते बोटां आसतलीं दाखोवपाक पूण कुडास्तर देव चोयतलो मोग करता. तुजी वेदी कर आनी म्हण बाबा हांव सरेंडर करता सगळें. म्हाका सोजवना हें कितें जाता तें पूण हांव जाणा तूं आसा जिवो आसा म्हजे सांगात आसा. हालेलुया. आनी हें म्हजें काम करतलो. कोरिना पासून जाल्यार हांव तुजे वयलो बावट हलोवचें ना. I will not shake my faith in you. Hallelujah. That should be your prayer. That should be your prayer. That should be your prayer. जेजू कितेंय जावं हांव तुका सोडची ना. हांव तुका सोडची ना. कित्याक तूं सासणाक जीव आसा. तूं म्हाका मोग करता. You love me. I'm not going to leave you. Whether my work is done or not done, it doesn't matter. Whether I'm going to Australia, whether I'm going to Canada, Africa, America, whatever, Kenya, whatever, Zata, Zaina, doesn't matter. I will still trust you. I will trust you. That's your altar. And there's power in that altar. When you say, I surrender, there is power. You can choose. You can choose to grumble. कैसा होगा कब होगा कैसा होगा म्हणत राहो. You can choose, but you can choose to do this. Lord, I don't know. Oh no, but I trust you. हांव तुजेर पाती येता. केन्ना म्हजो भुरगो सुदरतलो नको पूण देवाच्या हातीन घातला. हांव देवाचे वयलो बावट सोडचो ना. It will happen. Let him do it. My life is his. That's my altar. बलिदान समर्पण बलिदान तुझो वेग दी. करतला रे देव. नो देवाक जाय तेन्ना करूं न्ही. नो I will come. I give my time for my God. म्हजो वेळ हांव ताका दिता. कित्याक सगळी रिलेशनशीप आसा पूण सगळ्यांकीन किमती रिलेशनशीप म्हाजी जावन आसा म्हजे देवा सांगता. With my God. My relationship with my God is the most important in this world. And nothing can separate me from the love of God. Hallelujah. So, I don't just say, Sunday hoitala. Sunday word aikatala. Sunday worship kotala. Hello, your Sunday worship is like a Sunday sandwich. It's not enough. Sodakal. Sogli mona sodakal. Every day. Devan sangle moze sak. इस्रायलाचे पोरचेक सांग सदांकाल बलिदान दवर ते वेदीचेर आनी उजो केन्नाच काबार जावपाक जायना. उजो पेटोवन रावता. The fire must always keep on burning. If you don't put your sacrifice every day, fire will not burn every day. So that is a Mose dele. Uzo kabar na lapitan na. Bolidan na. That is a gadi and little Uzo petoni. Bolidan ga जीवित तुझे. Hallelujah.
And that is your worship. Worship is not a song. That's your worship. Amen? That's personal encounter. Now, corporate altars. Corporate altars. Let's go there. Let's go there. I have to teach you this because the Holy Spirit has led me to teach you. Matthew chapter 18. So, are you a powerful person? Yes. Hallelujah. Yes. Has Jesus given you power? Yes. देवान तुका पदवी दिल्या? Yes. सैतानाच्या सगळ्या मांडण्याची देवान तुका पदवी दिल्या? Hallelujah. So, जेजू ख्रिस्ता वरवी आता सगळी पदवी तुका देवान दिलेली आसा. Hallelujah. You are a mighty army. Amen. So सगळ्यांक हे पर्सनल एन्काउंटर देवा बरोबर आसपाक जाय. ना जाल्यार तू एक फकत एक धोरम तू करता. It's just a religion. You must have a personal relationship with God. Amen. Hallelujah. And amen. Loudly. Amen. Praise the Lord. Now, you know, we together, all of us together, we are a mighty army. Amen. So, we are an army of God. So, दुश्मनाची फौज येता तेन्ना, okay? फौज येता मरे, फौज येता दुश्मनाची बारे घेऊन आणि सगळे बाण घेऊन आमकां मारून येता. That time sister goes alone. You think I will win alone? God is with me. Jesus already gave me victory. I can't presume that I can go alone. Khunच्या जाग्यार एकले वचूंक जाता. Corporate altars are important. Together prayer is important. This is what Lord is teaching today. We need each other. Say we need each other. कशी का ते का सांग तुझी म्हाका गरज आसा. Hey, better be truthful. तुझी म्हाका गरज आसा. तुझी गरज ना म्हाका. This is Goa dialogue. तुझी गरज ना म्हाका. I can do it. I can do it alone. Like the hand is saying, I can do it alone. But it's attached to the body. Huh? पाव म्हणटा, ऐकलं चलता मध्ये. No, you need the body. You need the support. No member can be alone. We need each other. Say we need each other. Praise the Lord. Matthew 18. Verse 18. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. कोंकणी भाशेन हांव तुमकां खरें सांगता. So now this word bind has been misunderstood. You know, in the early days of ministry, you know, some people used to be with me and they used to literally say, "Osha muntalindi." So itana ma banun gata, and I used to literally see the ropes and all. Ab chintali door bahangai, you know, banun. So itana ma banun gata. And I used to really think that, what is it possible to bind the devil? Okay, बांधून घालता. Come on, be truthful. कितल्या जणांनी म्हटलं हांव तुका बांधून घालता. म्हटलां की ना, spiritual warfare कर. बांधून घालता. सैतानाक बांधून घालता. You have to know what you're saying. You know, binding. Whatever you bind on earth. Say earth. पृथ्वी. स्वर्ग देवाचो संसार कोणाक दिला? मनशांक बेश्ट्या मनशांक न्हू. Sons. Hallelujah. Sons, matured. जे पळय कोण ताका वळखतात, ताची खुशी करतात, तांकां दिला. The earth is yours. It's yours. Whatever is on the earth, you have authority over it. You know, when that reality hits us, then we will stand in front of the waves and say, "Tsunami, stop." Otherwise, we will only see news. Earthquake zale, tsunami zale. No, you didn't understand. Praise the Lord. So, whatever you bind on earth will be bound in heaven. So, literal translation,
जरी तर कोंकणी भाशेन करीत जाल्यार जे कितें बांदून घालतात तुमी संवसारान ते स्वर्गार बांदलेले जातले. And I was thinking, दर घालून बांदूंक सोयतानान हांगा संवसारान सो मागीर थिंगा स्वर्गार राज्यान तेकाय बांदून घालता काय. I used to think early days of ministry, you don't know anything. But then I realized to bind means that word. Say that again. Okay. जे कितें संवसारान तुमी ना म्हणच्यात. Okay. Look here. जे कितें तुमी, say आमी. Say it's आमी. आमी आनी तुमी. हांव आनी तूं न्हू. आमी आनी तुमी. Plural it is. Okay. Praise the Lord. So आमी एकदम गरजेची. तू म्हाका जाय, हांव तुका जाय. कोराक मोग एकामेकाचो. Praise the Lord. Hallelujah. So संवसारान जे कितें तू ना म्हणटा, ओके, चिंत की तुजें घर आहा, ओके, तुजें घर आहा, तुजी प्रॉपर्टी आहा, आनी तेरे भितर तूं कॉन्ग्रेगेंतल्यान भितर सरता आनी डीग 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 करता, ओके, होण मारता आनी तातूंत भितर घामे घालता आनी आपले तंबू घालता. तूं पळयता, तूं काय म्हणना, तूं पळयता आनी मागीर चिरे घेता, चिरे घालता, शिमेट हाडटा, शिमेट घालता तुजे प्रॉपर्टीन. What do you call it? Illegal. म्हण illegal. आता ते illegal, right? तुझी प्रॉपर्टीन आनीक कोणेन बांदले कितें? प्रॉपर्टी तुजी. कोण येवन बांदता तुजी. Rather than why Sasmata, what you are telling, right? It is illegal. So ताका परवानगी नासतना तो येयलो. So आता तू येता आनी तू ताका म्हणटा, कोण रे? खुयसान येयला रे? साटली पोटली घेवन बासर. तुका अधिकार आसा, हक हे. रायट? रायट? तुवें ह्या संवसारान जें कितें ना म्हणटा तें स्वर्गा राज्यान जाता. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्ली प्रॉपर्टीज. सो प्लीज कोणा लागीं जावडो वचनाका. बरे भाशेन शांतीन समाधान करात काम. ओके? प्रेज द लॉर्ड. I'm talking about illegal म्हणजे कितें? तुझे तकलेन येयले सगळे नाका जालेले चिंतप, रायट? दुबाव देवाचेर, तुजें काम जावचें ना, आनी हें जावचें ना, आनी तें जावचें ना. तें चिंतना तुजे तकलेन इल्लीगल. तांकां जागो ना तुजे तकलेन कित्याक ही आख्खी कोड तुजी पवित्र केल्या तुज्या देवान. ही आख्खी कोड तुका आख्खेन साल्वार केला. तुजो देव मोग करता आनी नेगेटिव्ह चिंतप जेन्ना येता तुवें म्हणोंक जाय तेका इट्स इलीगल. आउट इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. हालेलुया. सेम वे इफ यू हॅव अ सिकनेस इन योर बॉडी दिस इज हाउ यू फाइंड दिस इज इलीगल. म्हज्या देवान म्हाका आख्खी भलायकी दिवचे खातीर म्हज्या देवान म्हाका खुर्साचेर म्हजे पासत कश्ट घेतले म्हाका भलायकी दिवचे खातीर. सो जरी तर सिकनेस माझ्या भितर आयल्या ती आता माझ्या भितर इल्लीगल. सो व्हॉट आय से नो इट विल बी सेड नो इन हेवन. हांव ना म्हणटा दॅट इज द ऑथॉरिटी गॉड हॅज गिवन अस. सो इफ यू से यो रे बाबा राव रे बाबा, सो अशी डिस्करेजिंग थॉट निराशीपण येयले कोदे लाड आनी दी ताका बसोवपाक बसपाक. बस रे बाबा निराशीपण बस. मागीर दुसरो लागीं येयला त्याचें नांव जावन आसा भिरांत. भिरांत यो बॉस दुसरी कोदेल दी. मागीर तिसरो रावला डिप्रेशन. डिप्रेशन यो बॉस. सोजमलें सगळें तकलेन चलता. ओके? मागीर लास्ट वन येता तो सुसायड. आनी ते सगळे एकठांय जावन The thief comes to kill, steal and destroy. चोर येता चोरूंक जिवीश मारूंक आनी बाड करूंक. पूण जेजू म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक, संपूर्ण जिवीत दिवपाक. हालेलुया. हालेलुया. He has come to give you life. Amen. So जे तू ना म्हणटा ते ना जाता स्वर्गा राज्यान. आनी जे तू नेक्स्ट ओय म्हणटा. हालेलुया. सो म्हजें हिलींग ओय, म्हजें
भुरग्याचं बरो फ्युचर होय म्हण होय हा माझ्या बँक अकाउंटात बरे पैसे कितले फास्ट येयले ते सांगपाची गरज ना माझ्या बांदपासांतली सगळी सुटका So this is what Jesus said. ही authority देवान तुका दिल्या. Don't just sit there and say, welcome depression. Sit down. Don't give chair. कुर्सी को मत देना उसको. कुर्सी मत देना उसको. बैठने को मत देना. तेरे मन में नेगेटिव थॉट्स को भगाओ उसको. यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. So कोणी तुका सांगले हे तुझे वयर कोणी गुणायले म्हाका गुणायलो तू मागीर ते चिंता हांवें पयलां ताका तें थी गेलेलें कोण रे सेजान म्हाजी सेजान आनी पळय त्याच दिसा मरे माझ्या पोटान गुळू 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 तू लिंबू सोडा प्याला ताज्या उपरांत आनी शेकूय प्याला म्हणून तुज्या पोटान गुळू गुळू जाला तू 1 + 1 3 आणि 4 आणि 5 कोता हुंच्या हुई मॅथ्स तुजे सो जेन्ना तू जाणा कितें घडटा तुज्या जिवितान हे हुयसान येयलें सो ताका म्हज्या जिवितान परवानगी ना हांव ना म्हणटा म्हाका देवान अधिकार दिला यू अंडरस्टँड दिस हालेलुया So first of all, you need a personal encounter with God if you are going to say no to the devil. जोरी तोर तू जेजू ओळखना आणि तुवें मानूंक ना जेजू क्रिस्त तुजो एकलोच सोडवणदार म्हूण तोय हा नो पावर इन योर लाइफ Say only Jesus. Only Jesus. Only He died for me. Only He shed His blood for me. There is power only in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So you must have a personal encounter with God. Amen? तुवें वळखूंक जाय तेका. पहिले आमी जशी वयतालीं चर्चीन कशी वयतालीं मामी सांगता वच आमी वयतालीं डॅडी सांगता वच आमी वयतालीं आनी कांय बरें करिनातलीं आमी हा तो काय बरें दिसता आई डोंट से यू डिडंट डू दॅट ते पळय काय बरें दिसता बरो ड्रेस घातला बरें शर्ट घातला माय फेवरेट कलर ही इज वेरिंग आमचे तेच तकलेन आमी देवाक मेळोंक जाय म्हणून वचनासलीं मामी सांगलें डॅडी सांगलें म्हणून वयतालीं थोडे जाणांक इगोर्जे भायर कित्याक तांकां देवाची इंट्रस्ट नासली बट देवाक आमची इंट्रस्ट आसली ही वॉज इंटरेस्टेड ही वॉज इंटरेस्टेड इवन when we were not interested. So one day he proposed and he said, I love you. Hallelujah. And when Jesus said, I love you, I couldn't resist his love. I fell in love with Jesus. Amen. That's what happens to you. Amen. So when you are in love with him, to sogle samantalo. Amen. So now this is corporate altar. Let's go verse 19. Again I say to you, again, porota utuka santa, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. If two of you agree. Yes. अनेक एक पावट तुमका सांगता एका मनाची सगळी म्हणा एका मनाची You have to take this. I will preach now. Ekamanachi. Very powerful.
एका मनाची. If any two of you shall agree. So, give me a hand. Come. This two. 1 and 2. If any two agree. Okay. Some take a santa. Okay. तो एक मुलीसा न्हू म्हाका न्हू खूब तो त्रास करता. सो आमी न्हू ताचे पासून मागया की देवान ताका हात लावचो म्हणून आनी ताचें मन बदलचें म्हणून. पूण तूं कितें म्हणटा? तूं येस म्हणटा तें एग्री जालें. ओके. सपोज तें म्हणटा कितें मागोंक जाय ताच्या पासत. हय सिस्टर ताका आनी बुक्स वाचो. शी नॉट एग्री. So now I'm holding her hand. I'm saying, Lord, please, Lord, please. But she's not in agreement with what I am saying. So aswale. So जे हांव कितें मागता आनी ते कितें मागता ते एक जावपाक जाय. आमचो एग्रीमेंट जावपाक जाय. आनी कसो एग्रीमेंट जातलो? जेन्ना ते म्हाजेर ट्रस्ट करता आनी हांव ताचेर ट्रस्ट करता. ते जाणा जे हांव निचो घेता ते सारके कित्याक देवाक घेवन हांव घेता. सो हांव जाणा की तेही म्हाका म्हाज्या बरोबर एग्री जातले म्हणून. I trust her. She trusts me. There is agreement. I can pray with her. ते त्याच देवाक वळखता आनी हांव त्याच देवाक वळखता. There is agreement. तेही जेजूचेर विस्वासता हांवूय जेजूचेर विस्वासता. एग्रीमेंट. हालेलुया. सो जी गोष्ट हांव मागता ती गोष्ट तेही मागता. एग्रीमेंट. आनी जेन्ना एग्रीमेंट आसता तेन्ना तें काम जातलेंच. Hallelujah. Sit down. Hallelujah. Come on, yeah, you can clap. You can clap. But when the enemy, now listen carefully, when the enemy sees that she and I are in agreement, he is jealous. When you see many times green snakes in your dreams, green color, that is jealousy of the devil over you. He is jealous when two people are together. Not just 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. कितलो एक और रहते हैं सब 2 स्पॉट गालियां. That is his plan. संभाल के रहना है. So, एकल्याच्या मनान दुबाव घालता. एकल्याच्या मनान कितें तरी घालता नेगेटिव्ह आनी ते नको. ते वचून तेका सांगता आनी ते वचून तेका सांगता आनी सडनली काय बरी शांती आसली, काय बरें समाधान. तुमी आतां तियाक पळयतात, काय बरो सिरियसली पळयतात तियाक, कित्याक ही रियलिटी स्टोरी आमच्या जिविताची. काय बरो म्हजो घोव म्हज्या लागीं उलयतालो, काय बरी वणी म्हजे कडेन उलयताली आनी सडनली कितें जालें? Suddenly, you know, there was one song many years back I used to hear. I think it's of Joros. Okay. बात काढल्यार ताणू जाता. Got that? काय बरी सून असली, काय बरी सासूबाई असली, बरें एकवट बरो एकवट असलो. हा इंची शेजान भितर सांगता, शेजानीक बरें लागना. इंची एकवट पळोवन शेजान म्हणटा भात घालता. सासूबाई पळयता, कितें सांगलें गो बाय तुका? भात काडल्यार ताणू जाता. कितें? होय. सासूमाई सोजमरी ताणें म्हाका फोट मारल्या आनी सासूमाई भितर आनी सुने भितर दुस्पट जाली. कोणें घातली? कसो येयलो? Are you there? You understand? Give no place for the evil one. Taka illo pasun zago din naka. It is illegal. Bind that enemy. Command it to go. Taka permission din naka. Tuja manan कसले कुसडे पण तुझ्या मनान येऊक दिनाका. कडवाहट कडसानीचे गुण तुझ्या मनान येऊक दिनाका. कोणाचेच विरुद्ध. हालेलुया. आणि भोव करून तुझ्या भाव भणी मध्ये कर. Because you are a body and a body has to be healthy. The body of Christ has to be a healthy body. Hallelujah.
हातीन मुळोंक जायना म्हाका पांयाची गरज ना आनी पांयान मुळोंक जायना हातीची गरज ना. हालेलुया. आनी एका दोळ्यान एका कानाचे नीटू काय करूंक जायना. तुवें बरें बरें इयरिंग घातला. कित्याक आय गेट जेलस ऑफ इयर? तुका बरें बरें इयरिंग घालूंक मेवता. म्हाका इयरिंग जाय. कार्ड आनी हांगा घाल. बरें दिसतलें? हात तर म्हणून ते बरें उठटा बरें बरें पांय. म्हाकाय तुजे भाशेन भोंवूंक जाय. पयलें आपल्यान कितें जातलें? आमचे हात सेम तर आमी चलोंक लागले. वन Corinthians 12 says देवान फावो ते पोरी एक मेंबर सारखे जाग्याचेर दवरला. All are perfect in the eyes of God. God has no favorites. He loves everyone. तुझे भितर आसक्ताय आहा, ताचे भितर आसक्ताय आहा, तुझे भितर आहा. Love one another. कोरात मोग एकामेकाचो जसो आमेन केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले खरें सांगता म्हाका पावले. मोग जो देवान आमचे भितर एकामेका सगळे घातला तो मोग काबार करूंक दिनाका. सैतानाक भितर येवपाक दिनाका. इट इज इल्लीगल. तो हाडटलो आपले सामोण आनी येतलो आमच्या जिवितान. गॉड सोड म्हूण सांग. म्हजे भयणीचो म्हाका मोग आहा, म्हज्या भावाचो म्हाका मोग आहा. आय लव माय सिस्टर, आय लव माय ब्रदर. एक गोट सांबाळूंक जाय. कित्याक जुय एग्रीमेंट आहा, when 2 or 3 agree together, and the next verse says in verse 20, when 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Hallelujah. Moja navan ektai zalya dogateka zana mohode kare sangta tu yawa asa. Moja navan ektai zalya dogateka zana mohode kare sangta tu yawa asa. So first thing, पहिले स्वातेर गो बायला मदेकात पयलो दुस्पट घालून सोयता सोदता. कित्याक जरी तो तुमचो एग्रीमेंट आसा जाल्यार तुमी पावरफुल पेरंट जातली आनी तुज्या भुरग्यांक तुमी बरे भाशेन वयर काडटली. सो गो बायला मदेकात दुस्पट घालपाक सोयता भितर सोदता. एकामेकाच्या मनान एकामेकाचो दुबाव, झगडी, मिसअंडरस्टँडिंग. सो जी पळय कोण स्ट्रॉंग आसा म्हूण हांव स्ट्रॉंग आसा. देवा भितर जेन्ना तूं स्ट्रॉंग आसा तेन्ना तूं आयडेंटिफाय करते. हें सारकें न्हू, हें हुंयसान आयलें. तूं ताका शिकय नाका. तूं फकत तुजी वेटी बांद आनी म्हण जेजू म्हजें मॅरेजीन जें जाता तें रेस्टोर कर. परत मोग वाडोनी जें देवान एकठांय केलां तें मनशांनी तो शिकोवंक जायना. यू हॅव टू डिक्लेअर दॅट वर्ड. हालेलुया. देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. सी आय एम शोईंग यू दॅट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आवय बापाय मदेकात आनी भुरग्यां मदेकात दुस्पट घालपाक कितें ना कितें मिसअंडरस्टँडिंग जातलें. Say, I am strong. The one who is strong must cover the weakness of the other. Hallelujah. So among you, when you are prayer warriors, जेन्ना तुम्ही मागणी करपी मनशां आसता, तुमचे मदेकात कोण वीक आसा, असोक्त आसा, जी पळय कोण स्ट्रॉंग आसा, ताणें असोक्त आसा ताची आप दाखोवंक जाय. ताच्यो चुकी दाखोवंक जाय. सोबे माजार दाखोवन करूंक जायना. Hey, I'm telling you something very important. We are one body. Ami anches. It is like this. You are talking about your own hand. Oh, atmazo barono, atmazo barono, atmazo barono. You tell people like that. Soron no ite tuji.
If I come and say, हात बढाउनु म हात बढाउनु म शिशी बाबा पावचं भरून माझ्या कारण येईल का तू? If I say that, हांव म्हणटली म्हज्याच आंगाची वायट म्हणटली ना, पण अशें जाता जेन्ना आमी आमच्या भाव भयणीचें नांव पिड्ड्यार करता. Understand? We spoil the name of somebody. आता फ्लायट वयर चढल्या गुडगुड जाता. Turbulence आला वयर. Because it is real. पटन गुडगुड जाता. It's real. It's true. आमच्याच भाव भयणीचें जेन्ना आमी नांव पिड्ड्यार करता, सैतानाक भितर येवपाक मेळटा. तुका कळचेंच ना तो केन्ना भितर सरलो. आमी मागणें करतलीं. Come, let us pray together. But I don't like you. But we are praying together. There's no agreement. There'll be no power in your prayer. Only prayer. दोगां तिगां एकठांय जाल्यार म्हज्या तूं एकठांय ना. कुडीन हा म्हटल्यार मनान ना. I am there in the midst of where there is unity. Psalms 133 verse 1 says, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Your enemy is not her. Your enemy is not her. There is an enemy who hates your unity. He will try to use anyone to disturb you. Because to जाणा तुम्ही एकठांय जावन मागीत जाल्यार power आसतलो power. I don't have time to take you to the book of Acts to show you how they all were together in one mind, one spirit, and they prayed together. तांणी मागणी केली एका मनान एका काळजान मागणी केली. And the Bible says the glory विस्मिता जावपाक लागली कित्याक तांचो एकवट आसलो म्हणून. Pastor speaking bad about another pastor. One believer speaking bad about another believer. This is all what is happening. जोरी तर आमी सगळीं जाणां एकठांय जालीं आनी एकवटान रावलीं आनी म्हणत बाबा तुजें काम करता एकदम बरें करता. तुज्या जाग्यार तूं एकदम बरें काम करता. I appreciate you sister. I appreciate you pastor. Very good job you are doing. Hallelujah. You know how much that will be in the heavens? इतलो पावर जातलो जेन्ना आमी एकामेकाक appreciate करता सगळ्या उडयनान. Serious night. That's why the fire came in the start. To prepare you for this word. Jenna एकटांय जाता that is called corporate altar. Unity. Sangatan. Hallelujah. Hallelujah. तेन्ना सैतानान कांयच करूंक जायना जेन्ना तुमचो एकवट आसतलो. Rise, 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 rise in His presence. कितली भाव भयणां सेपरेट जाल्यान बाटाक लागून पयशांक लागून घराक लागून गिरेस्ताईक लागून एकामेकाचें नांव पिड्ड्यार करतात. कांय पावर आसना तांच्या जिवितान कित्याक तांणी बोगसूंक ना एकामेकाक. The next verses after that talks about forgiveness. देवान आमकां कितलें बक्षिलां. आमी एकामेकाक बोगसूंक जायना. कितलीं दुस्पट घराब्यांनी जालेलीं आसा. कितलीं घरां बोंड आसात आमच्या गोंयांत पळय. कित्याक एकल्यान म्हटलें म्हाका वांटो जाय दुसऱ्यान फायट केलें एकामेकाक बोगसूंक ना. कोर्टीन दाण घेवन वतात. जाणटे जाल्यार एक पाव आसा फंडान आनी एक पाव आसा वयर. दोरी झगडटात. There's no power in their life. And we talk about them. What about us? इल्लो पासून जागो दिनाका. Ephesians chapter 4 verse 27 says, don't give place to the devil. Foothold. You know foothold? तर रेंदेर वयर चडटा तेन्ना ताका foothold आसा न्हू माडाक. हो चडटा तो रेंदेर. रायट? तिंगा म्हणटात ताका म्हणटात foothold. इल्लोसो जागो पाव करपाक.
चढ्ला माड न मासे इल्लो समयला पुरो The devil wants a foothold in your life. Illo so जागो इल्लो मेवलो भितो सत्तलो ताका इल्लो पासून जागो तू दिनाका देवान तुका अधिकार दिला. You have the authority. Hallelujah. You have the authority. You want to be a powerful child of God. You want to have a powerful ministry. You want to have a powerful church. You want to have a powerful family. Hallelujah. Give no place for the evil one. So जेन्ना आमी एकठांय जातात आनी आमी एग्रीमेंटान आसत तेन्ना देवाची पदवी आमच्या जिवितान काम करतली. Hallelujah. So listen. First, number one thing, Satan will try to attack your personal altar. ज्या दिसा तो म्हणटा हांव मागण्याचे मनीस जातलें, सकाळीं उठतलें आनी हांव प्रेयर करतलें, म्हज्या देवा सांगत हांव रावतलें. कशें करता पळया. He will come. He'll bring distraction unto you. कोण फोन करतलो, मोबायलाचेर मेसेज येतली, तूं चॅक करूंक वयतलें, तूं थिंगाच उरलें. 5 मिनट म्हणून गेल्ले, 10 मिनट जाले, 15 मिनट जाले, हाफ एन आवर जाले, 1 आवर जाले, तूं थिंगाच आहा. तुजो टायम केलो, मागीर रांदपाचो टायम आयलो. जाला जाता तशें जाता. So if he attacks your root, he will take your fruit. Your root is your prayer life. Personal altar. Hallelujah. So everything depends on your personal altar. So जेन्ना तुझे जीवित समर्पित आसा जरी तो आनी तुका कितें वायट म्हटलें पूण तुजें पर्सनल ऑल्टर आसा. ओके तूं कितें म्हणटलें जेजू कांय नजो म्हाका दूख जाली पूण हांव न्ही म्हज्या भयणीक बक्षिता तेजी असोकताय माफ करता. जेजू म्हाकाय तूं बोगोस हांव वयर चुकल्या तुवें सरेंडर केलें. तुजो पर्सनल ऑल्टर स्ट्रॉंग आहा. हालेलुया. सो तुका कोणें हालोवंक जायना. So next time you going to come here, तेन्ना तूं बरे भाशेन जाप दितालें आनी तें म्हणटालें अरे त्या दिसा हांवें ताका कितलें वायट म्हणलेलें पूण ताणें म्हाका कांय ना कशें माफ केलें आनी तें मागीर तुजे कडसून कितें शिकतलें. You learn something. कित्याक तुजो पर्सनल ऑल्टर स्ट्रॉंग आहा. मागीर ताका जेन्ना आनीक कोण कितें म्हणटा her altar if it is strong she will say Lord I forgive them because I love you. And so you build a unity. So if someone is weak, if she's the weak one, she's done some wrong, you cover her. Don't expose her. Don't expose her. Don't talk about her to her. So Oswald, एकामेकाच्या चुकी दाखत मोग सगळ्यो चुकी दाखता. सांगी नाका दुसऱ्या वचन तुजे भितरल्या भितरूच जेजूक सरेंडर कर. Is it speaking to you? Is it touching you? Is it helping you? Hallelujah. So if your personal altar is strong, your corporate altar will be strong. Hallelujah. And then the devil has no chance. Chance illa. Illa. Jaga illa. No place. Because we are strong. Hallelujah. Hold each other's hands. आजा बाबा बताने की जरूरत नहीं पड़ती ना. Hallelujah. It's different today. It's different. It's different. It's different. It's different. It's different. You're building up a strong body. Strong body of Christ. Hallelujah. Jesus is holding your hand, both of you. You're building a strong body of Christ. If the body is strong, hallelujah. If the body is strong, see? Everything will flow from the head. The head is Jesus. Jesus जे कितें सांगता ते आख्खी कूड आयकतली because the body is healthy body. Hallelujah. Hallelujah. आमकां
असो जशे तुम्ही एकामेकाचे हात धरल्या जरी तर कोणाचेरूय कितें तरी विरुद्ध आसा जाल्यार आतांच वखसणे दी आणि आयज निचो घे की हांव म्हजे भयणीचे म्हजे भावाचे वायट कोणाक सांगची ना जरी तर कोणाची चूक हांवें पळयली जाल्यार हांव धाकटिली ती पूण हांव दुसऱ्यांक सांगची ना स्टॉप गॉसिप Gossip is a worm in the church that needs to be uprooted and thrown and burnt. चुगली करना बंद कर. एक कीड़ा है कलीसिया में चुगली करना, एक दूसरों की बात करना, बुराई करना. एक कीड़ा है कलीसिया में, इसको निकाल कर फेंकना है और जला कर राख करना है उसका. You have to throw it out. आओ माझ्या भावाक हांव म्हजे भयणीक हांव सांबाळटलो. हांव माझ्या भावाचे म्हजे भयणीचे वायट हांव उलोवची ना कित्याक म्हाका देवान ताच्या सांगाता वाव करून दवरला. हालेलुया. Hallelujah. See, there will be power then. There will be power then. Power in your altars. Hallelujah. Surrender, surrender, surrender. If somebody has hurt you, surrender, surrender. Surrender. Oh Lord, I give it to you. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चलता रहूं तेरे पीछे. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चलता रहूं तेरे पीछे. मुश्किलें आने से चलता रहूं छोड़ना कभी छोड़ना कभी. मुश्किलें आने से चलता रहूं छोड़ना कभी त्यागना कभी. हे 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 ला 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 ला. Sing la 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 la. Come on. Hey 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 la 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 la. Thank you Jesus. 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 Can you start thanking God for one another? एकामेकापासून आर्गा दी. एकामेकापासून देवाक आर्गा दी. तुझ्या भाऊ-बहिणी खातीर आर्गा दी. तुझ्या गावापासून तुझ्या बायलेपासून आर्गा दी. तुझ्या भुरग्यापासून आर्गा दी. कितली ती वाईट कोणी जावं तुझ्या घरान तांच्यापासून आर्गा दी. Come on, give thanks to the Lord. जेजूक आर्गा दी ह्या वेळार. तुझ्या शेजाऱ्यापासून आर्गा दी. Come on, give thanks to God. जेजू तुझ्या जिवितान घातल्यान. जेजू तुझ्या जिवितान घराबो दिला. जेजू तुझ्या जिवितान हे कुटुंब दिला. Hallelujah. Come on, give thanks. Give thanks. Rabba shabale kerebeha. Oh. Come on. Oh. Yes. Yes, yes, yes. I thank you, I thank you, I thank you, I thank you, I thank you. I thank you, my Father, for my brother, my sister. Come on. या वक्तार उगडास कर. जरी तर वेळार जेजू तुका उगडास हाडटा कोणाच वेळार जाणे तुका दुखयला जाल्यार ताच्या पासून आर्गा दी. Come on, give thanks. जावं ती तुझी गोरची तुझी भुरगी कोणी ती जावं. Come on, ताच्या पासून देवाक आर्गा दी. Hallelujah. I am strong. Say Lord, I am strong. जेजू तुवें म्हाका स्ट्रॉंग केला. बापा तुझे उतर म्हाका दिला. म्हज्या भितर तुजो उजो आसा, तुजो पवित्र उजो आसा. I cannot keep hatred in my heart. म्हज्या काळजान हांवें वायट दवरपाक जायना. हांव मोगसणी दिता त्या मनशा पासून. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Come on, come on, come on. If you know somebody's weakness, pray for that person right now. त्याच्यापासून माग चोरीतून तू कोणाची असोबताय जण जायत जाल्यार त्यांच्यापासून त्या वेळार माग. Pray for them, pray for them, pray for them. Oh, the Lord is making a healthy body over here. Hallelujah. Rashabotoro Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. परमेश्वर के पवित्र वेदी पर दे दूंगा मेरा ये जीवन. Sing it, come on. परमेश्वर के पवित्र वेदी पर, hold each other's hand. दे दूंगा मेरा ये जीवन. मेरे know how beautiful you are sounding when you sing it together. सगळी एकठांय जावन एकाच आवाजान जेन्ना गायन गायता कितले बरें दिसता. हालेलुया. आनी कितले सरकार इतले तुमचो ताळो इतलो बरो आयकतात सगळे आज पडवे आनी जेजूच्या काळजाक इतली खुशालकाय भोगता. हालेलुया. कित्याक देव आयज आमच्या लागीं उतर उलयला. कित्याक जोरी तर आमी हे नोकोन जाल्यार सैतान आमच्या जिवितान वाड विवाड करतलो, आमकां डिस्ट्रॉय करतलो आनी आमचे मागणे देवाक पावचे ना. हालेलुया. पण जेन्ना मोग आसा, लव इज पावर. लव इज पावर. लव कवर्स अ मल्टिट्यूड ऑफ सिन्स. मोग जायते पाप धांपता. जायत्यांचे पाप धांपता मोग. यू नो, जेन्ना मोग आसा तेन्ना कोण तुका येवन कोणाचें सांगलें जाल्यार तूं म्हणटलें आसूं रे, सोडून दिवया रे, मागया ताच्या पासून. This is what is going to be your response. When you love somebody, you will not speak anything else. Hallelujah. आसूं न्ही, ती भयण चुकल्या, तो भाव चुकला, आसूं न्ही, वखशिया ताका आमी. ताचें वायट घेवन आमी रावचें न्हू आनी कोणाकूच आमी सांगचें न्हू. आमेन. अशें आमी जेन्ना एकामेकाची पातकां आमी धांपतात, एकामेकाक आमी बक्षितात, तेन्ना देवाचो पावर आमच्या भितर अदीक स्ट्रॉंग जाता. हालेलुया. हालेलुया. Amen. Amen.
because the Holy Spirit wants to come into your life. He wants to use you. He wants to use your prayer to destroy the altars of Satan. Hallelujah. Hallelujah. He wants you to be a powerful child of God. Hallelujah. Jenna tu magne ko teledena Satanache vendi tuttalo. त्याची पदवी तुटलेली की त्या तुझ्या भीतर देवाचा मोग असा, देवाची पदवी असा. हालेलुया. तुका सैतानानो शेण लोपाक जावचे ना की त्या तुझ्या भीतर देवाची पवित्र आत्मा असा. Hallelujah. You have learned to love, and when you learn to love, the enemy cannot touch you. Hallelujah. You tell me so many bad things about anybody, I will not listen because I know how much God forgave me. Tell me anything bad about anybody, I know God forgive me. Why I should think bad about somebody else? जसं देवान माका बक्षिला, देवान ताकाय बक्षिला, देव ताकाय बक्षिता. Hallelujah. That's how we should be. That's how we should be. Today, you're going back with power. Power. Power in your personal altar. Power in your corporate altar. The next intercession will be powerful. Hallelujah. Your prayer life will be powerful. And then what will happen? And then what will happen? Zip, zap, zoom from heaven. Hallelujah. Then heaven will release angels to do miracles for you. Hallelujah. There will be healing in the church, deliverance in the church, in your family. You will see the fire, the power when your altar has become powerful. Hallelujah. You'll not be afraid of anything. No witchcraft can shake you. So somebody will say to you, somebody तुझे लिंबू घोडाला धीरे लिंबू पाणी करून पिता. It will not affect you because you are a child of God. Your altar is in the right place. Your heart is in the right place. Hallelujah. Praise the Lord. Open your hands. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Say with me, everybody. मोगाला जेसू तुझ्या उतरांतल्यान आयज कितली शिकवण आमकां मेळ्ळी. दुनिया आमचे दोळे उक्ते जाले, मोशे दोळे उक्ते जाले. हांव खंय चुकताली तें तुवें म्हाका दाखयलें. आयज सोम्या हांव बोगसणे मागता. बोगस म्हाका जंय हांव चुकल्या, कोणाचेर हांवें चूक केल्या, बोगस म्हाका दुनिया. आयज तावन तुजो मोग म्हज्या काळजांत आसा म्हूण हांव जाणा, आनी हो मोग हांव सगळ्या म्हज्या भाव भयणीक हो मोग हांव दितलें. कोण म्हजें चुकल्या तांकां हांव ह्याच वेळार बोगसणे दिता. तांची असुकताय हांव माफ करता आनी तांचे पासत मागता. दुनिया देवा, म्हज्या जिवितान तुजी पदवी तुवें म्हाका दिल्याय आनी हांव जाणा हांव तुजें, तूं म्हजो, आनी सैतानान म्हाका कांयच वायट करूंक जावचें ना. जेसू, तुजें पवित्र रगत म्हाका, म्हज्या घराब्याक आनी सगळें जें तुवें म्हाका दिलां, तुजें रगत म्हाका कवर करता. हालेलुया. तुका आर्का म्हज्या देवा जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. Come on, clap your hands. Follow Yeshua Masih ki. Yeshua Masih ki. Yeshua Masih ki. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. Just an announcement before you go into your purses. एक announcement करता की ये Wednesday 12 तारखेर आमचे फास्टिंग प्रेयर आमी दवरलेले आसा. सगळ्यांक तुमकां इन्वाइट करता. जोरी तर तुमकां येवपाची खोशी हा तर हांगासरसान आमी बास करतली. म्हापसा आमी फास्टिंग प्रेयर दवरला सकाळच्या 10 ते सांजेच्या 3 पर्यंत. कोणाक फास्टिंग करूंक जाता ती करात, कोणाक करूंक जायना, कोण फोर्स करिना कोणाकूच. ओके, तुमी कितें खावन येवपाक जाता. ओके, जांकां फास्टिंग करूंक जायना. पूण 12 तारखेर ह्या बुधवारा दीस येता त्या ओके म्हापसा जेस्मा हॉलान 10 ते 3 पर्यंत आमचे फास्टिंग प्रेयर जातले.
थिंगा वर्शिप आणि प्रेयर आसतले की आमी आमच्या पासत आमच्या कुटुंबा पासत आणि आमच्या देशा पासत जशे पवित्र आत्मा आमकां लीड करतात ते भाशेन आमी प्रेयर करतले. ओके, सो हांगासून ट्रान्सपोर्ट आसतली केटीसी बस स्टँडाचेर सावन. कोण येवपाक खोशी हा जाल्यार फ्रांसीस ब्रदर फाटल्यान बसला, तुमची प्लीज नांवां दियात आणि ते भाशेन आमी बस करतले थिंगासोर येवपाक. ओके, कोण कामाक वयता थिंग प्लीज सुट्टी घाला, हाफ डे घाला ना जाल्यार फुल डे घाला, बट प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू कम. ओके, कितले जाणांनी आयकलें हांवें कितें म्हटलां तें? कितली जाणां म्हणटा सिस्टर तुवें केलां तूच कर. हाऊ मेनी ऑफ यू रेडी टू कम? तयार आसा येवपाक? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ऑलराइट. So those who are coming, please give the name at the back. Okay, and there will be a bus astili. Last time कशी तुम्ही येयला थिंगा बसीन ते भाशेन बस आसतली. आणि फ्रांसीस ब्रदर लोक हा जाल्यार बस करतलो ना जाल्यार धाकटुलें कितें करतलो तुमकां व्हरपाक ट्रान्सपोर्ट. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स टेक द ऑफरिंग्स नाव. तुमचे खुशेन जे कितें तुमी दितात देवाच्या वावराक. ऑलराइट, थँक यू जीसस. गॉड ब्लेस यू. थँक यू लॉर्ड जीसस. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Your blessings we speak. Your blessing we release. Your blessing upon your people, Lord Jesus, as they come forward, Lord. जशी तुझी भुरगीं दुनिया आपल्या खालजान थावन एक बलिदान घेवन येतात तुझ्या वावरापासून. तुझे देवा दर एकल्याचेर तुझा आशीर्वाद वतोय समया. तुझ्या बेसावांनी तुझ्या भुरग्यांक भर. आयज तुझे उतर जे आयकलां जेजू, हे उतर जेजू तांच्या खालजांनी एक मून येवं त्या उतराक तुने आणि वाडो तांच्या जिवितांत. लॉर्ड, लेट दॅट वर्ड take root and grow the fruit in your life, Lord. Let there be powerful altars in their house. Let there be powerful altars in the church. Oh, blessings we release upon everyone in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his countenance upon you, towards you, and give you his peace. Amen. Hallelujah. Yeah, you can clap hands for the Lord.